आमचो दिंडो केळा वांगडी केळाचे साल घाल पटरगडी तांबे पिकळी होयो गायता ते दिंडो दिंडा पाशेल्यो. अंत्रुज सत्तरी काणकोण म्हाला सारखिल्या वाठारांनी गावागावांनी तरण्या राखण्यांचे धेंडले घराघरांनी भोंवता. आंगणात तुळशी भोंवतणी धेंडलो नासता. वरसभरूय आपले उदरनिर्वाहाचे साधन पोटपाणी सांबाळपी गोरवां आनी राखण्यांचो हो दीस मनोवपाची परंपरा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी तरणे पिळगेन आनी जाणट्या घराब्यांनी आजून सांबाळून दवरल्या. आनी हो उत्सव मनोवपा फाटले म्हणजे आज देडलो आसा आनी देडल्याचे पाडवो आनी ही कृष्णाचे हे पाडव्याचे निमतान म्हणजे जे कृष्ण पुजन करतात. आनी हे पारंपारीक हातून भोंवपाचें कारण म्हणल्यार एक सामाजीक बांदिलकी आमी ही बांदून दवरतात म्हणजे एकामेकाच्या घरा कडेन वयतात आनी हे पाडव्याच्या निमतान एकामेकाचो आमचो सहवास जो आसा तो आमकां मेळटा. हे पाडव्यान खरें आमची एक गोरवां राखणेचो जे एक सांबाळ करपाची पळय आसा ती प्रथा जी आसा ही पुर्वापार पासून चलत आयिल्ली आसा आनी ते आयज आमचे तरणाटे म्हणजे आमी सगळे व्हरतात फुडें आनी तरणाटे सुद्दां सहभागी जावन हो एक पाडव्याचो उत्सव जो आसा तो उमेदीन मनयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट.